अंडर 15 नेहरू कप हॉकी खेळपाक दिल्ली वता आणि खूब उमेदीची गजाल की ही टीम जी आसा ती म्हापशाची जावन आसा आणि येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या काळात म्हापसा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड हॉकीचें मैदान जावपाचें आसा नॅशनल गेमी पासत. सो हांव आतांच उलयतना त्या भुरग्यां कडेन उलयतालो की फुडल्या वर्साचो टुर्नामेंट जो आसा हॉकीचो तो ह्या पेड्याच्या हॉकी ग्रावंडाचेर जातलो ही खूब उमेदीची गजाल जावन आसा. भुरगीं ल्हान आसात, इनएक्सपिरियन्स आसात, पूण थंय वचून ती भुरगीं खूब शिकपाचें आसात आनी थंय शिकून येवन टुर्नामेंटाक खेळ्ळ्या उपरांत तांच्या अप्रोचा भितर एटिट्यूड अप्रोच हाचे भितर खूब बदल जाल्लो तुमकां पळोवपाक मेळटलो आनी ही खेळाची एक मोठे अशें योगदान आसता की ज्या भुरग्याक इंट्रस्ट ना त्या भुरग्याक इंट्रस्ट तयार जाता आनी फुडें वचून तो भुरगो 10, 15, 20 वर्सां एखादो खेळ खेळपाक शकता. सो आमी सेंट एंथनी धुळेर ह्या शाळेक ऑल द बेस्ट म्हणटात आनी तांणी बरो परफॉर्मन्स थंय दिवचो अशी आमकां अपेक्षा आसा. आज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गर्ल्सांची अंडर 17 हॉकी टीम डेब्यूट केल्या दिल्ली हो टुर्नामेंट दिल्लीक जातलो. 24वी नेहरू हॉकी टुर्नामेंट 1 ते 5 ऑक्टोबर मदीं हो दिल्ली चलतलो. आयज गोवा गव्हर्मेंटान 16 भुरग्यांची टीम आनी तेंच्या बरोबर एक कोच आनी एक लेडी मॅनेजर डेब्यूट केल्या आनी आमकां खात्री आसा की ही भुरगीं आमकां बरो परफॉर्मन्स दितली. भुरग्यांक सगळे फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटान दिल्ल्यो आसा की तांकां येवपा वचपाचो खर्च, जेवपा खावपाचो खर्च हे सगळे गव्हर्मेंटान तेंची सुविधा तांकां दिल्ल्यो आसा आनी आज टीम आमची वतली आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा ही भुरगीं गोंयचें नांव वयर काडटलीं दिल्ली.